केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाचे फार्मागुडेवेल्या जाहीर सभेची तयारी पुराय. बीजेपी फुडाऱ्यांचो सभा यशस्वी करपाक यत्न. 25,000 कार्यकर्ते समर्थकांची हाजेरी पक्षाचो दावो. मगो आणि दिगंबर कामती सारखे फुडारी दक्षिणेत बीजेपी बरोबर. दक्षिण गोयची लोकसभा सीट जिखपाचो आवेश म्हणटा आदलो खासदार नरेंद्र सावयकार. मुख्यमंत्र्यान अमित शहा उजीर म्हादेच्या डिलात आपूण ना म्हूण स्पश्ट करचे. मागता सेव म्हादय सेव गोवा. गोंयकारांनी म्हादय खातीर सभा बॉयकॉट करची म्हूण उलो. मोदी सरकाराचो आनीक एक इतिहासीक निर्णय. सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्साच्या हवालदाराची परीक्षा आता कोंकणी भाशेंतूय दिवपाची संद. 13 प्रादेशीक भाशांनी जातली परीक्षा. G20 परिषदेच्या भलायकी मेळावेले बसकां खातीर गोंयांत आंतरराष्ट्रीय डेलिगेट्सांची हजेरी. दाबोळे एअरपोर्ट ते हॉटेला मेरेन येवकार. 17 ते 19 एप्रिलाक बसका. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा फुडल्या उक्त्या मळार एका नेपाळीची मेळ्ळी बॉडी. खुनाचो दुबाव. पुलिसांनी पंचनामा करून बॉडी धाडली जीएमसीन. म्हापशा 2004 शेतीचे दुकान लुटपाचो यत्न करपाच्या प्रकरणात दोगांक सोडले निर्दोष. सबळ पुरावे नाशिल्ल्यान मुक्त. तातूंतलो एकलो संवसारांत ना. नुया वेस्टर्न बायपासार मोटार परतली. मोटार चलोवपी जीएमसीचो दोतोर गंभीर जखमी. हॉस्पिटलांत शिफ्ट. गिरी म्हापशा रेंट कॅब आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडेंट. मोटारसायकलवालो जखमी. जीएमसीत शिफ्ट. एसटी समाजाक विधानसभा आरक्षणाचेर सरकार घेतलो योग्य निर्णय म्हणटा आदलो खासदार सावयकार. आरक्षणाची अधिसुचोवणी लोकसभे पयलीं काडिना जाल्यार बहिष्काराची एसटी समाजान दिल्ली शिटकावणी. देशात कोविडाचे नवे केशी 10,747. ऍक्टिव्ह केशी 53,720. गोंयांत नवे 31 केशी. ऍक्टिव्ह केशी 658. सीबीआय आणि ईडी आड केजरीवाल चल्लो कोर्टात. खोटी गवाय आणि बनावट पुरावे दिल्यात म्हणून केजरीवालाचो आरोप. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन 43 उमेदवारांची तिसरी वळेरी केली जाहीर. आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कोलार विधानसभा मतदारसंघातल्यान तिकेट ना. बिहार मोतिहारीत देशी सोरो पिल्ल्या खुबश्या जाणांक बाधा. 20 सोंपले. 6 जाण हॉस्पिटलायज. पश्चिम ओडिशातल्या संबलपुरात कर्फ्यू. हनुमान जयंती दिसा सुरू जाल्लो वाद अजून निवळना. परिस्थिती जाग्यार ये मेरेन अनिश्चित काळ मेरेन कर्फ्यू. महाराष्ट्रात पोरण्या मुंबई पुणे महामार्गार रायगड घाटातल्या देंगणात बस पडून 5 भुरग्यांसयत 13 जाणांक मरण. 29 जखमी. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री पावलो जखमींचे वासपुसे. राहुल गांधी आज कर्नाटकाच्या कोलार मतदारसंघात काँग्रेसीच्या रॅलीक करतलो संबोधित. 2019 राहुलान ह्याच मतदारसंघातले सभेत मोदी आडनावावेल्यान केल्ले भाष्य. वारीस पंजाब दे मुखेली अमृतपाल सिंगाक आधार दिलो म्हणून पुलिसांनी तिगांक केले अटक. तातूंतलो एकलो आदोगाद. अमृतपालाचो सोद चालूच. कॅडबरी बॉर्नविटा हेल्थ ड्रिंकाचेर टिका करपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सराक कायदेशीर नोटीस. ताणे सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मावेले बॉर्नविटा आडचे पोस्ट केले डिलीट.
IPLात आज 2 मॅची. पहिली मॅच मुंबई इंडियन्स आड KKR, दुसरी मॅच गुजरात टायटन्स आड राजस्थान रॉयल्स.